एकदंतं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशांकुशधरं देवं ध्याये सिद्धिविनायकं सिद्धिविनायकाक खंचे एक सेवा इष्ट नामोन्ना जलारी भजकाल एक दृष्टींतु भजकांक एक आस्था म्हणताच हिंदीन एक विश्वास कसं म्हणारी रंगपूजा सेवा मस्त जन अंगवण सांगून घेताच गावां जे आहेत प्रगावां जे आहेत या मुंबईंतू म्हणारे किंग सर्कल आमच्या GSB सेवा मंडळात कसं गणेशोत्सव चलतगी साधारण एक 5 दिवसा मट्टांतू हांगा सशी रंगपूजा बशी वयची सेवा वैरी सेवा हांगा चलता तशीच आमगेलो टू सुमार वर्स तुलान साधारण एक 20 वर्स तुलान हांगा वय 30 वर्स तुलान हांगा गणेशोत्सव येवन रंगपूजेचे सेव करून आता 5-6 वर्स तुलान हांगेले जबाबदारी म्हळ्यार रंगपूजाचे कसं एक पुरा तयारच की सर्व तयारी आनी पळोवन घेता असं तुमगेले वय गणेश नागेश शणै म्हणून सांगून मुलकेचे हांव मुलके आशिल्लो मुलके देखून हांव 30 वर्स देखून आमी हांगा आयलेचे येताना आमकां कसले जाचे विशय गोत नाशिल्ले जाल्यार आमगेल मालगड जावन आशिल्ले अच्युत कडवू आनी अनंत भट्टू आनी आमगेले केणी म्हणून महेंद्र केणी म्हणून हांगा आसा तांणी म्हाका मस्त तांणी हें दिलें तांणी म्हाका शिकयलें बळा आमी जाल्ले आमगेलें आनी हें मुखारसून तुमी व्हरका म्हणून त्या अनुसार हांव म्हाका तांणी सांगिल्लो आदेश प्रमाणार हांव हांगा काम करता आसा आमगे राव मामा आसा मिगेल भावत जावन आशिल्ले श्रीकांत हे आसा तांणी जाल्यार पळय आनी बेंगलोरा देखून येवचे आनी गांवां आसाची पुढे हांगा आशिल्ले आनी आसाचे हांगेल पुढे मालगडाल म्हाका आशिर्वादान हांव पुराय हें करता आसा एक हॉड टीम आसा डेली एक 100-150 एवरेज काली म्हणजे रंगपूजा तयार करची म्हळ्यार सन एक हे न्ही ते हॉड टिमाचे एक मस्त सहकार जावका सगळे टीम तुमगेले एक विंगड डिपार्टमेंट आसा विंगड सेवेक रंगपूजे ह्या डिपार्टमेंटान तुमगेलो वाटू तयारीक अंदाज कितली स्वयंसेवक आसाची स्वयंसेवक म्हणूनय म्हळ्यार आतां नवेची ज्ञान येताची हांव कशी नव आशिल्ली की तशी हांगा प्रत्येक जन नव येताची सन प्रायाचे तांकां कसं कळना म्हाका कशी मार्गदर्शन मागीर मालगडान दिली की तशी जी आमी तांकां मालगड आमी व्हड जावन तांकां मार्गदर्शन दिताची त्या अनुसार आमगेल मालगडान आमकां शिकयलेली कशी तशी आमी तांकां शिकयताची त्या निमित्त आनी साधारण एक 100 चरकेसाकी हांगा ओट्टू मेळून घेतला री 300 जाण आसाजीची खाली रंगपूजेक म्हण न्हय प्रत्येक म्हळ्यार आमगेले पूजा असिस्टंट डिपार्टमेंट आमी मोड गणपती महामूड गणपती आनी फुडें आमकां तुलाबारू आशिल्लो तुलाबारू जाल्यार आमी विंगड आमगेल स्वयंसेवकाक दिवन जाले आनी तुमी पळोवकार राय म्हणून आमगेल मालगड्या प्रवीण कुडव म्हणून आमगे किनगोळी दाखोवन येतालो आशिल्लो ताणें आमकां आमी म्हळ्यार मस्त जावन व्हड आशिल्लो आमगेल मालगड ते राव मामा काय जाल्यार गोत आसा राव मामा आतां तुलाबारान तूं राव मामा आसा राव मामा पुरा हें करता ओट्टू म्हळ्यार आमी ऐक्यमत्ती जावन एक हें करचें आमगेल देव म्हूण आमी मस्त हें करचें देवान आमकां त्या प्रमाणे आमकां मस्त नमने गांवांत वचून येतना आमगेलो हात खाली देवा कशी वचचें म्हणून मागीर त्या देवान आमकां पुरा कशी आमी हांगा सेव केली की तशें देवान आमकां उन्नती केला कळ्ळें अभिवृद्धी दिवन उन्नती केला शिवाय देवान आमकां मागची पळोवचें दिनी खंडित तकित नांवां तकित सिद्धिविनायक प्रति एकला प्रार्थना सिद्धी करतलो देव 2 वर्सां कोरोना महामारी निमित्त एक ब्रेक मेळ्ळें तदनंतर ह्या पुरसा एक 2 दिवसाची तशें म्हणटना रंगपूजा सेवेन तूं कशी देता म्हणल्यार प्रति वर्सा म्हणके आनी आनंदू पळय हांगा पुरा चेडूं वसाची पुरा तेंगेल काम करताची आमी खाली मुंदाळ वचून करचें मागीर पुरा असं पळय देवान करोवचें आनी देवान तांकां बुद्धी दिवची देवान हांगा येवन काम करची की सेव करची की तांकां सेवेचें उत्तेजन दिवचें की तें आमगेलें काम म्हळ्यार आमी यंग आसतना आमकां उत्तेजन दिलें तांणी तें उत्तेजन आमी तांकां दिवचें म्हळ्यार आमगेले वंश पारंपारीक कशें आसा त्या अनुसार आमी तांकां दिवचें त्या अनुसार आमी करचें आनी 2 उत्तर हांव राव मामाक उलोवच्याक हें करता खंडित तशीच मालगड जावन आशिल्ली राव मामा आसाची राव माम मस्त विजृंभणेर जाता रंगपूजा प्रति एक सेवा आतां आमी रंगपूजे विचार उलोवच म्हणजे जाल्यार अंदाजो एक एवरेज काली म्हणजे सरासरी म्हणून म्हणटाच साधारण एक 100-120 दिसाक आसाची की म्हण रंगपूजा 5 दिवसां तुम्ही सांगेल तितलं आसा हांव रंगपूजेचे महत्व विशय कसं म्हणून ते सांगता
गणपतीक अनेक नाव कसं नाही म्हणसाल गजानन म्हणसान संस्कृतांतू गजाननस्य गजस्य आननं यस्य सह गजानन म्हणसानो सप्त षष्ठी विभक्ती षष्ठी तत्पुरुष समास अंते नाव येईल एक अगजानन पद्मार्कम गजानन महर्षी म्हणसान आमगेला अग ज म्हणून सांगला रे अग म्हणसाल पार्वती म्हळ्यार हिमरायाली दुव म्हणसान तिगेल पूत म्हणून सांगन अर्थ अगजानन पद्मार्कम आणि ते श्लोक तशेंच तांतू गणपतीक म्हळ्यार ताका तोंड गळ्या वयली तोंड हसतेल तोंड तसं ते गजानन म्हणून नाव ते गजाननाक कसले प्रीती तसले ताका एकविंशती नामावळी म्हणच एकविंशती नामावळी म्हळ्यार संस्कृतांतू एकविंशती म्हळ्यार 21 नाव गणपतीक ते 21 नाव आम्ही सांगून घेऊन ते एकविंशती नामावळींत आम्ही अर्चन करतात आम्ही कशी चतुर्विंशती नामावळींतू आचमन करतात केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः म्हणून अशें करून चतुर्विंशती म्हळ्यार 24 नाव विष्णूला हांगा एकविंशती 21 नामावळी आम्ही घेऊन ताका अर्चन करतात ते 21 नामावळी ते अर्चन करताना हे रंगपूजा चड जावन सांजे वेळा दिव लावचे नंतर करचे तशें जावन हे आजी रंगपूजा अशी करताना तांत पुरा आसचे गणपतीक म्हळ्यार गजाननाक इश्ट आशिल्ले वस्तू पुरा ಒಟ್ಟು कोरून आमी करता आसा एकाचे सुरवे हांतुळेले थंय तोक दवरलेले केळीपाना केळी पळयल कुळे हस्ती वचून घेवन सोंडाळी घाल घेवन तांडिता केळ्या गडे पळयल कुळे शेळ थंय केळीपाना वयर पंचकादाय घाल्या मागीर नार्ल बेतून दवरले नार्ल हस्तेक भारी प्रीती नार्ल एक नार्ल बेतून 2 ओळी दवरली ती ताजे मागीर कब्बू दवरला कब्बू इक्षुदंडम म्हणटा ती संस्कृतांत इक्षुदंडम म्हळ्यार कब्बू ते कब्बू दवरला आमी ताजे मागीर पन्नावीड दवरला पन्नावीड कसन म्हळ्यार देवाक मलगड्यांक केन्नाय आमी पांय धरतना फुडें पन्नावीड दवर घेवन म्हळ्यार पन्नावीड दिवन तांबूल दिवन घेवन आमी पांय दवरका म्हळ्यार एक पद्दती आमगेले सनातन धर्मांत आसचे तशें घेवन पन्नावळ दवरला मागीर केळें दवरला केळें हांव सुरवेका सांगलां केळें गणपतीक प्रिती ताजे मागीर ते पंचकादाय केल्या पंचकादायंतू अष्टद्रव्य आसा अष्टद्रव्य म्हणून सांगल्यार केन्नाय देवाल पुजेक द्रव्य कसले आमी उपयोग शितात ताका पुरो द्रव्य म्हणटात आतां देवस्थानांत आमी प्रत्येक देवस्थानांत एक इतली सालिग्राम आसता तितली सालिग्रामाक कितली पवा शीत नाजाल्यार इतले शारा शीत जावका म्हणून मडकी कोरून घेवन देवा नैवेद्य करतात ते शीत आनी ताका संबंध पळयल कसले वस्तू करतात ताका द्रव्य म्हणटात हांगाय तशींची पुजेक आमी कसले द्रव्य करता म्हळ्यार तांतू तूप गोड मोव लाई फोव मागीर कोब्बू हे सकट अशें 8 नमुने वस्तू घालून ते पंचकादाय करता ती आनी पंचकादाय देवाला येद्राक ते थंय दवरून देवाक येद्राक समज दिसचे तशी आतां आमी तुमी पळोवचे बरी थंय वयर बशिल्ले देवाक हांगा पुरो कंप्लीट देव सर्वांतरी आमी म्हणटात ती ताका दिसून दिसता जनांवर काय पळत तितली एक विजृंभणेर अशें करता ताजे मागीर आनी थंय एक सिंहळ दवरला सिंहळ वर काही गणपतीक प्रिती असले देवाक प्रीती आशिल्ली तितली वस्तू एकविंशती नामावळी आमी आपोवन घेवन आमी पूजा करचे हाका रंगपूजा म्हणटात खंडित ह्या रंगपूजे विशीं मस्त माहिती दिलेली आसा आनी मस्त एक व्हड एक तयारी इतली पुऱ्या मंडोवन तयार करचे त्यावे क्लप्त समया भितरी आमगे टायम भितर तुमी मंडोवन 7 गंटे सोंड दिवका म्हळ्यार सोंड दिवका इता म्हळ्यार एक पुजेची एक तयारी आसा ताजे पयस फुडें एक तयार कर तुमगेली एक व्हड एक जबाबदारी आसा ते चंद्र रितीर तुमी करता आसाची सक्कट आमगेले वीक्षक प्रति वर्स पळयताची हे वर्स जाल्यार तुमगेला उरलो न्हू तुमगेले एक माहिती घेवया म्हणून आमगेले एक सना प्रयत्न मस्त माहिती मेळ्ळा म्हणलें त्या वीक्षकांक असले सांगू असले सांगेत सांगू का आता मिगेल फ्रेंड जावन एक संतोष नायक हो साधारण मिगेल ओटू आशिल्लो 2 उत्तर तांकां एक उलोवचें दिवका म्हूण हांव मिगेलान अपेक्षा खंडीत एक अखेर एक 2 उत्तर भितर एक धन्यवाद सांगायचे आईल सक्कट जाणांक सांगचे हो आमगेलो महागणपती आमी आमकां स्वाम्यान सांगून आशिल्लो 9 साला पावणारा विश्वाचा राजा हे देवान आमगेले खंयचेय मनीस दुर्बळ असो श्रीमंत असो कोणाले हात सोण घालेल म्हणून ना हांगा सक्कट स्वयंसेवक प्रजातीची आसा ती कोणूय आसा ती आमचे गेले आसा ती देशांतूल आसा ती परदेशांतूल आसा ती सक्कळाय 5 दीस विसर न्हू पुरापणे व्याप्ती सक्कड विसर न्हू हांगा येवन सेव करता ती आनी ते येवच वर्स वपास तांगेल आशिल्ली परिस्थिती ताज्या काही देवान हे 2 मुश्टी चडय दिला म्हणून केन्ना देवान हांगा नमगून दिलेलो आसा म्हणून त्या विश्वासार सगळ्यांक आमी तेच म्हणचे देवा एक वेळ नमस्कार करका हांगा आयिल्ल्या सगळ्यांक उन्नती जावका म्हणून मागून घेवचे
ಸುಮಾರು ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಚಂಗ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ರಂಗ್ ಪೂಜೆ ತಯಾರು करतले जल्दीतले अम्मी जनक ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನೆ एक ऑर्डर टीम तुमगे इधर दिसतास एक पडी जोरू अम्मी रंग पूजे वळारी तुम्ही सक्कड वॉलंटियरांना जय करगाल का गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती सिद्धिविनायक महाप्रभु की